दारबांदोडेच्या साखर कारखान्यांतल्या आवारांत वेल्डिंग काम करतना ट्रॅक्टराक उजो लागलो। शॉर्ट सर्किटाक लागून उजो लागला म्हण माहिती मेळटा। फोंडें अग्निशामक दळान वेळार घडणूक थळार धांव घेवन उज्याचेर नियंत्रण हाडले। कारखान्याक कांय लुकसाण जावंक ना, तशेंच कारखानो सुरक्षीत आसा। RDX गोवा खातीर दारबांदोडेच्यान विदिता प्रभू। आयज 11:11 आमकां एक पणजे कंट्रोल रूमांतल्यान एक मेसेज येयली की शुगर फॅक्टरी भितर गाडयेक उजो पेट्टा। सो इमिजिएटली आमी टर्न आउट करून पॉयंटार पावले। पॉयंटार पावन हांगा एक ट्रॅक्टर जी वेल्डिंग काम चालू आसलें ती शॉर्ट जाली आनी तो उजो फूल ट्रॅक्टराक पेट घेतलो तेणी। इमिजिएटली आमकां कळयलें, मुखार आमी पावून हांगा तो उजो पालयलो आसा। ट्रॅक्टर फूल हे जालो दिसता न्ही? ट्रॅक्टर फूल हे जाला, जळोन काबार जाला। ती प्रॉपर्टी कोणाची? ट्रॅक्टर गव्हर्नमेंट फॅक्टरीची, शुगर फॅक्टरीची। आनी कितें भितर बीन कितें उजो लागला? ऑलरेडी जो कितें आसा आमी ऑलरेडी फूल रेकी केल्ली आसा, इन्स्पेक्शन केल्लें आसा। भितर उजो जो भितर पावपाक दिवना, फक्त जो ट्रॅक्टर भायर वेल्डिंग काम करता तितल्या हेच्या खातीर हें जाल्लें आसा। आनी फूल प्रिमायसीस आहा ती संजीवनी शुगर फॅक्टरीची आनी ट्रॅक्टर आहा तो तेंचोच। लॉस कितले म्हणपाचें? लॉस कितें ट्रॅक्टराचो तेंगे एस्टिमेट आमी सांगला आमकां दिया म्हणून। ट्रॅक्टराचो रेटूय आमी। आनी कॉज ऑफ फायर कितें म्हणटा? कॉज ऑफ फायर ड्यू टू द शॉर्ट सर्किट। ओके, येस, थँक्यू। कितले गाडयो आपयल्यो हांगासर? एक्चुअली आमकां जे इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें ते हिसपान आमकां शुगर फॅक्टरीक उजो पेटला म्हणून। एक्चुअली आमकां ते खातीर आमी फोंड्याचे 3 गाडयो आपयल्ले। सो हांगा येवन पयलीं आमी फक्त ट्रॅक्टराकूच उजो पेटलेलो तो ऑलरेडी आमी पालयल्लो आसा। ओके, थँक्यू।